पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमुगाचे उकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाय सहयोग शिखर परिषदेत वाटो घेवपाक पावले तियांजीन शारांत चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग हांणी दिलो येवकार। वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारता खातीर स्वदेशी आपणावचे प्रधानमंत्र्यांचे मन की बात कार्यावळींतल्यान आवाहन। सौर ऊर्जेच्या वापरान शेतकामत्यांची येणावळ वाढली, प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात कार्यावळीत केलो सौर निधीचो उल्लेख। मान्सूनात पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून देशातल्या बऱ्याच वाठारांनी पावसाळा कोसळप आणि हुंवाराची परिस्थिती। मजत वावर करपी एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ जवानांक प्रधानमंत्र्यांनी केली याद। आज 5 दिवसांच्या गणपतीचे जाता विसर्जन, भाविकांच्या सोयी खातीर प्रशासनान केल्या व्यवस्था आणि पोलीस बंदोबस्त। आणि आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाय सहयोग शिखर परिषदेत वाटो घेवपाक परिषद थळार म्हळ्यारच तियांजिनात पावल्यात। चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग हांणी तांकां येवकार दिलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही 6वी चीन भेट आसा। 2018 उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाय सहयोग शिखर परिषदेत वाटो घेवपाक तियांजिनात पावल्यात। शंघाय सहयोग शिखर परिषदेतल्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी वांगडाच एक फोटो सेशन लेगीत केलें। रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन हे लेगीत ह्या परिषदेत वांटेकार जातले। मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग हांचे मदीं बसका जाली। दोन्ही देशांमदीं वेगवेगळ्या विशयांचेर द्विपक्षीय भासाभास जाली। शंघाय सहयोग संघटनेच्या बसकेत वांटेकार जावपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनात गेल्यात। दोन्ही फुडाऱ्यांमदीं चीनच्या तियांजिन शारांत बसका जाली। शिमेचेर शांती दवरप हे दोन्ही देशांच्या संबंधांचे सेगीत उदरगती खातीर गरजेचे आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एचसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भारत आणि चीन ह्यो दोन्ही प्राचीन संस्कृती आसात अशें सांगून दोन्ही देशांच्या नागरिकांच्या कल्याणाची जबाबदारी दोगांचेरय आसा अशें चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग हांणी सांगलें। The world today is swept by once Sino-centric transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East. We are the world's two most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for both sides
to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तियानजिनात चीनातल्या कम्युनिस्ट पार्टीचे फुडारी ताय की हांची लेगीत भेट घेतली। तांच्या मदीं भारत आनी चीनाकडेन संबंधित वेगवेगळ्या मुद्द्याचेर भासाभास जाली। ताय की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीच्या पॉलिट ब्युरोचे वांगडी आसात। आणि आता खबर मन की बात कार्यावळीची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळीत इतिहास ह्या विशयाचेर उलयतना हैदराबादच्या स्वातंत्र्या खातीर सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी दिल्ल्या योगदानाची आनी निजामानी केल्ल्या अत्याचाराची याद केली। संवसारभरात भारतीय संस्कृती कशी फामाद जावपाक लागल्या हाचेर लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात कार्यावळीत उजवाड घालो। आप सबको मालूम है कि जब अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली तो हैदराबाद अलग ही स्थिति में था। निजाम और रजाकारों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। तिरंगा फहराने या वंदे मातरम कहने पर भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। आखिरकार सरदार पटेल ने मामले को अपने हाथ में लिया। उन्होंने सरकार को ऑपरेशन पोलो शुरू करने के लिए तैयार किया। रिकॉर्ड समय में हमारी सेनाओं ने हैदराबाद को निजाम की तानाशाही से आजाद कराया और उसे भारत का हिस्सा बनाया। पुऱ्या देशात सध्या चवथीची परब व्हडा दबाज्यान मनयतात। ह्या परबेच्या निमतान भारतीयांनी स्वदेशी माल वापरचो अशें आवाहन तांणी केलें। गर्व से कहो स्वदेशी है ही भावना मनात दवरून आमकां मुखार चलपाचें आसा। आमचो सगळ्यांचो एकूच मंत्र वोकल फॉर लोकल, एकूच वाट, आत्मनिर्भर भारत, एक मोख, विकसित भारत अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मन की बात कार्यावळींतल्यान केलें। सूर्य उर्जेचो एक व्हडलो स्रोत आसा जाचे वरवीं पृथ्वीचेर दर एका कामाक तांक मेळटा। आयज तंत्रगिन्यानाच्या मळार शेतकामत्यां खातीर हो स्रोत वरदान थारला। सरकारान घेतिल्ल्या यत्नाक लागून शेतकामत्यांची येणावळ वाडपाक सुरवात जाल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मन की बात कार्यावळींत रतनपूरची सोलर दीदी हिचे विशीं लेगीत म्हायती दिली। सोलर पावर से किसानों की जिंदगी भी बदल रही है। वही खेत, वही मेहनत, वही किसान, लेकिन अब मेहनत का फल कहीं ज्यादा है। ये बदलाव आ रहा है सोलर पंप से और सोलर राइस मिल से। आज देश के कई राज्यों में सैकड़ों सोलर राइस मिल लग चुकी है। इन सोलर राइस मिलों ने किसानों की आय के साथ ही उनके चेहरे की रौनक भी बढ़ा दी है। जीण अनंत आसा आनी जीण जगपाच्यो वाटयो अनंत आसात। हातूंतलीच एक वाट बिहारच्या सोलर दीदीन वेचली आनी फकत आपलीच न्हय तर हेरांची जीण लेगीत तिणें बदलली अशें ताणें मुखार सांगलें। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव के रहने वाली देवकी जी को लोग अब प्यार से सोलर दीदी कहते हैं। वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और वहीं उन्हें सोलर पंप के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने सोलर पंप के लिए प्रयास शुरू किए और उसमें सफल भी रही। सोलर दीदी के सोलर पंप ने इसके बाद जैसे गांव की तस्वीर ही बदल दी। जहां पहले कुछ एकड़ में जमीन की सिंचाई हो पाती थी, अब सोलर दीदी के सोलर पंप से 40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। बिहारच्या मुझफ्फरपुरातल्या देवकी देवीन मन की बात कार्यावळींत आपले नाव प्रधानमंत्र्यांनी घेतिल्ल्यान खोशी उक्तायली। आयच्या मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्र्यांनी सोलर दीदी नांवान फामाद आशिल्ल्या देवकी देवी हांचो उल्लेख केलो, जिणे आप मजत गटाकडेन जोडून सौर उर्जेचो वापर करून सोलर पंप बसयलो आनी व्हडा प्रमाणात जमीन पिकावळी खाला हाडली। प्रधानमंत्री मोदी जी मन के बात में हमर नाम लेलखिन है, यही से हमारा उत्साह और जाग गए है। ये से और हम मन से उत्साह से हम और काम कर सके। मान्सूनान पडपी पावसाक लागून देशातल्या बऱ्याच भागांनी लुकसाण जाला। पालसाणां कोसळप, हुंवार येवप यासारखी परिस्थिती परत परत निर्माण जाल्या। सैमीक संकटाक लागून जनजीण विस्कळीत जाल्या।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळींतल्यान सैमीक संकश्टां झेलपी जनते प्रती संवेदना उक्तायल्या। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। सैमीक संकश्टा उपरांत बऱ्याच भागांनी मजत वावर नेटान सुरू आसा। NDRF आणि SDRF तसेच सैन्य दळाचे जवान ह्या मजत वावरांत धिटायेन वावुरतात। ह्या संकश्टाच्या वेळात वयर सरपा खातीर सुरू आशिल्ल्या दर एका यत्नाची तुस्त प्रधानमंत्र्यांनी केली। SDRF के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन, संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी अहमदाबादेंतल्या गोटांत ओगानाज शारी भलायकी केंद्राचें उक्तावण केलें। तांणी ह्या केंद्राची पळोवणी केली, तशेंच भलायकी कर्मचाऱ्यां वांगडा भासाभास लेगीत केली। तांणी चांदोलियांत वंदे मातरम शारी भलायकी केंद्राचें उक्तावण केलें। ह्या केंद्रांत दुयेंतींक बऱ्यो भलायकी सेवा मेळटल्यो। मंत्री शाह हांणी रानीत वाठारांत वृक्षारोपण कार्यावळींत वांटो घेतलो आनी झाडांचे रोप लावन लोकांक पर्यावरण रक्षणाचो संदेश दिलो। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आपल्या मतदारसंघाच्या 2 दिसांच्या भेटेर आसात। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। पानी भैया, पानी भैया, पानी भैया, पानी भैया, मैं आपको जीवित देखकर कितना प्रसन्न हूं। प्रसन्न हो या दुखी हो, तुमने मेरा राज सिंहासन छीन लिया, मेरी किष्किंधा पर अधिकार जमा लिया। तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे शत्रु हो। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे DD नेशनल पर। जिधर देखिए फूल ही फूल। फूलों की खेती तो सारे किसान थोड़े बहुत तो करते ही हो, कोई बचे है कि नहीं करते, वरना फूलों की खेती करते 100 से ज़्यादा। कोई बीघे में लगाता है, कोई 1.5 बीघे में, इतने में रखता है। पुरानी सोच में नए जमाने के साथ बदलाव लाना, नए तरीकों के साथ काम करना, ये सब तरक्की के नुस्खे हैं। इनसे जिंदगियां बदल सकती हैं। ठीक वैसे जैसे मुखाना गांव के किसान अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं गांव से। भारत के गांवों की कहानियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। पळोवया मुखावेल्यो खबरो। वचूया गणपतीच्या खबरांकडेन। 5 दिसांच्या गणपतीचे आयज विसर्जन जाता। 1.5 दिसाच्या गणपतीच्या विसर्जना उपरांत आयज 5 दिसांचो गणपती पावयतात। चडशे लोक आपल्या घरांत 5 आनी 7 दीस गणपती दवरतात। गणपती विसर्जना खातीर सुवातेर प्रशासनान व्यवस्था केल्या, तशेंच कायदो आनी सुवेवस्था राखपा खातीर पुलीस बंदोबस्ती केला।
मांद्रेतल्या मराठवाड्यार साजो अनंत पार्सेकर हांच्या घरांत चवथी निमतान इको फ्रेंडली अनंत लीला भक्त आश्रम हो देखावो तयार केला. पार्सेकर कुटुंबाचो चवथी वेळार देखावो दर वर्सा फामाद आसता आनी लोक तांच्या घरा मुद्दाम भेट लेगीत दितात. त्यांचे सगळे सामान जे आसा पयलींचे कडकुरे म्हणून आमचे सगळे जे सामान आसा नांगरणीचे आनी ते बापायन आमच्या दवरले आसा. ते बापायचे घर आमचें ते बापायक लागून आमचे उगडासाक तेचे आमी आमकां याद येवपाक लागून आमी तेचे हें केल्लें आसा. घर कशें केल्लें आमी म्हणजे आमचे आतां गणपती पुजता आमी तो बापायच्या कार्यातून गणपती पुजता. ते उगडास येवच्या खातीर आमी हें केल्लें बापायचो उगडास म्हणजे वार्षिक गणपती उगडास येवन दवरून आमी केल्लें. वास्कोत गोवा शिपयार्डा लागीं एकाच घरांत 2 गणपतीच्यो मुर्त्यो पुजतात. फाटल्यो कितल्योश्योच पिळग्यो कवळेकार आनी कुंडयकार फामिली आपल्या पुर्वजांच्या घरा एकाच घरांत 2 गणपतीच्यो मुर्ती पुजतात. एकचार, भावपण आनी सांस्कृतीक दायजाचें प्रतीक अशी ही परंपरा फाटल्या कितल्याशाच पिळग्यांनी सांबाळून दवरल्या. दर वर्सा चवथीच्या वेळार आनी हेर परबां वेळार लेगीत दोनूय कुटुंबांचे लोक ह्या मूळ घरा एकठांय जातात आनी भक्तिभावान परब मनयतात. आमच्या घरान एकूच गणपती पुजतालो म्हणल्यार कोळेकाराचो बरो पयलीं म्हणल्यार खूब पयलीं आमकां ते खबर जाना मे बी इवन 80 years बॅक म्हणटकूच तेजे नंतर कांय ते पयशे गेले बरे आनी तेजे नंतर अशें जालें की आमच्या शेजाऱ्यांक थोड्यांक दिसलें की कुणेकार आनी कोळेकारान एकूच कित्याक कुणेकार एक फॅमिली आनी कोण सेपरेट कम्युनिटी आसा. मागीर तेंच्यांनी आमच्या घरान एक वर्सा गणपती दवरलो आनी आमी तो सांगता म्हणल्यार तो आमी तो आनी तेंच्यान टॅग मारलो आयलो की इट इज अनंत कोंडलेकर म्हाज्या बापायचें नांव लावन बरयलें म्हणून आमकां म्हणून आमचो गणपती म्हणून. पूण आमी तो वर्सा तो गणपती पुजलो ना कित्याक आमकां दिसतालें की घरा एका घरान 2 गणपती कित्याक तेन्ना एकूच गणपती आसा तोच पुरो आमकां अशें हे विचारान आमी तो गणपती पुजलो ना. आनी तेजे नंतर फुडल्या वर्सांसून आमी आमचो असो कोंडयकर फॅमिलीचो असो एक गणपती त्या वर्साच्यान पुजपाक लागलो. हे आमचे 2 गणपतीचो हे आमचे साजरो करता आमी सारके उमेदीन साजरो करता. आमी 4-5 म्हयन्या पयलीं हे डेकोरेशन कितें करपाचें कितें हाडपाचें कितें ना खंय लायट घालपाचें आमी पयलींच डिसायड करून दवरता. आनी म्हणजे आमची सगळीं वांगडाच आमी बसता जेयता खाता ती पळोवन खूब उमेद येता. पयलीं आमगेर हांगा मकरा करतालीं पण आतां सिन्स ट्रेंड चेंज जायत आहा तशें आमचें डेकोरेशनूय आमी चेंज करीत आला. पूण जशें आमी सेलिब्रेट करता पळय सगळीं एक जावन ते कंटिन्यू आसा. फकत जे आमी डेकोरेशन करतालीं ती चेंज जाला बिकॉज ऑफ द ट्रेंड. अदरवायज सगळे सेम चालूच आसा. सगळीं एक जावन मेळटात नेवऱ्यो करतात लाडू करतात मागीर आमगे मोदक करता मागीर भजन आसता आरती सगळे ते पयलींच्यान जे कशें आसताले पळय तशेंच आसा. फकत डेकोरेशन हे चेंज जाल्लें आसा. आनी हांव अशें हें करता कितें मुखारूय आमी अशीच सेलिब्रेट करतली गणेश चतुर्थी. इतली वर्सां गणपती पुजता कोणेकर आनी कवळेकर सो आमी आनंदान आमची उत्सुकतान आमी इतली उमेदीन साजरे करता चवथ आमची. आनी आमी अशी खूब अशी आमकां खूब हांगा मजा येता. आनी ह्या घरान ऑलमोस्ट 45 to 50 लोक रावता. सो आमकां अशी खूब आनी चवथ केन्ना कापाता अशें आमकां कांयच जाणून येना. सो आमी जशी चवथ कापाता विसर्जन जावन आमकां अशी उत्सुकता फुडली चवथ केन्ना ते इतली उत्साह आसता. आनी आमी हांगा धूमधडाकान अशें खूब मजा करून आमी चवथ साजरो करता. म्हापसा खोर्लीतल्या घाटेश्वर नगरात कुडणेकर परिवारान चवथीच्या निमतान ऑपरेशन सिंदुराचेर आधारित देखावो केला. दर एका भारतीयान देशाप्रती कृतज्ञताय दवरची आनी देशाचें यश मनोवचें असो संदेश कुडणेकर फामिलीन दिला. मोदीन जे कार्य केले त्याचे आमी काही बारीक क्षण असो दाखयलो की लोकांकूय कळचे आमी गणपतीची सेवा करता करता देशभक्ती बी करची हे आमी थोडक्यान दाखवून दिले. 1-2-4 दिसाच्या भितर आमी ते तयार केले. जस्ट आयडिया येयली की कितें तरी देशभक्ती दाखोवचे. पयलीं आमी चवथीच्या निमतान गणपतीचो सीन आनी कितें तेच्या बरोबर आमी हें करचें अशें आमकां दिसता. कुडणेकर फॅमिली आमी सगळे मिळून हें सगळें काम करता. तेच्या बरोबर आमकां शेजारी पाजारी बरें तेचें प्रोत्साहन बरें केलें हें केलें म्हणून आमकां तेच्या बद्दल कौतूक करता. अशें आमी तुमचे कडेन मागता भक्ती बरोबर देशभक्तीचें काम कितें थोडें करचें अशें तुमचे कडेन मागता. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव.
बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन। फोंड्या दर वर्सा 5 पारंपारीक सार्वजनीक गणपती पुजतात। सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सदर क्रांती मैदानाचे हे 54वें वर्स। ह्या निमतान भजन, कीर्तन, गायन तशेंच प्रबोधनात्मक कार्यावळी आयोजीत केल्यात। मंडळाचे अध्यक्ष उदय कवळेकार तशेंच मंडळाचे वांगडी संगम बांदोडकर हांणी हे विशीं माहिती दिली। गणपती गेल्ले वर्सा 54 वर्सां जाली। सामके धुमधडाक्यात म्हणटा तशें आमी आनी वेवस्थीतपणे सादर करतात। सगळे प्रोग्राम सादर करतात। तातूंत आमचे अथर्व शिष्य, सत्यविनायक व्रत हे आमचे सामके मोस्ट, गणेश याग हे सामके मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा तशें। अशें खंयच तुमकां खंयच्याच गणपती सार्वजनीक हें जायना। तशेंच 3 दीस आमचे भजन आसता, मागीर 2 दीस कीर्तन आसता आनी स्पेशल आमी कीर्तनकार हाडटात, जे लोकल अशे कीर्तनकार न्ही, जे राष्ट्रीय कीर्तनकार। सार्वजनीक श्री गणेशोत्सव मंडळ सदर हे फुलांचा राजा म्हणून आमकां प्रसिद्ध जाल्लो आसा। तुमकां खबर आसतलें, हांगासर जी सांगला त्या प्रमाणे सगळे सनातन संस्कृतीचेर आधारीत कार्यक्रम सगळे हांगा सादर जातात। तशेंच भजन, कीर्तन म्हणा ते, आनी त्याच बरोबर संगीताचो कार्यक्रम जाता। आनी विसर्जनाक सुद्दां 2 लाशा पथक घेवन आमी विसर्जन क्रेनीच्या सहाय्यानी करता, जे आज पर्यंत गोंयांत खंयच जावना। अशा प्रकारचे आमी विसर्जनाचो कार्यक्रमय जाता। आनी त्याच बरोबर तुमकां सांगपाक म्हाका अभिमान दिसता की आमकां दर वर्सा जे गोमंतकान पोरूय आमकां हे आशिल्लो तो पयलो अवॉर्ड, जो सिस्टमॅटीक शिस्तबद्ध गणेशोत्सव मंडळ म्हणून पोरूय आमकां अवॉर्ड मेळ्ळा आनी अंदूय हांगा मेळिल्लो आसा। ढवळी सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचे अंदू 32वें वर्स। ह्या निमतान मंडळान तरेकवार कार्यावळींचें आयोजन केलां। मंडळाचे अध्यक्ष मोनल मणेरीकर हांणी हे विशीं अदीक माहिती दिली। आमी ढवळी सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ गेली 32 वर्षे हा उत्सव मोठ्या उमेदीने साजरा करतात। ह्या वर्षी आमी 7 दिवस अशीच गणपतीची सेवा करतो। तर सगळ्यांना मी आव्हान करतो की त्यांनी येऊन इकडे तीर्थप्रसादाचा लाभ घ्यावा। तसंच 7व्या दिवशी आमचं विसर्जन असेल गणपतीचं, तर सगळ्यांना मी सांगू इच्छितो की त्याने त्या दिवशी इथे उपस्थित राहून आमचा जो काय हा विसर्जन सोहळा आहे त्याला। झरेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ अंदू 35वें वर्स मनयता। दर वर्सा प्रमाण अंदूय थंय सुंदर देखाव केला। हो देखाव पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्या। बुधवार पेठ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आनी कवळेंतल्या रथामळ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळान तरेकवार कार्यावळींचें आयोजन केलां। गणपतीचें दर्शन घेवपाक आनी कार्यावळीचो आनंद घेवपाक भक्त गर्दी करतना दिश्टी पडटा। वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा मुंबईत गणेशोत्सवात वांटेकार जाले। आपल्याक मुंबईक येवन गणपतीचें दर्शन घेवपाची संद मेळ्ळी ते खातीर आपूण स्वताक भाग्यशाली समजता अशें JP नड्डा हांणी सांगलें। आपणे विकसीत भारता खातीर गणपती कडेन प्रार्थना केल्या अशें ताणें मुखार सांगलें। गणेश जी हमें नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा, नई उमंग, नई ताकत देते हैं। उमंग ताकत के साथ साथ हमने मनोकामना की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी से युक्त भारत, समर्थवान भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत, इस ओर हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें गणेश जी का जो विघ्नहरी है वो विघ्न को दूर करें और पूरी ताकत हम सबको दें, ताकि हम इस काम को 140 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत को अर्जित कर सके और सामर्थ्यवान भारत, आत्मनिर्भर भारत
स्वदेशी युक्त भारत बन सके। दिल्लीतल्या एनसीआरात सुरू असलेल्या पावसाक लागून वातावरण बरेच निवळ्ळां आणि तापमान लेगीत उणें जालां। दिल्ली एनसीआरात 3 सप्टेंबर मेरेन पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला, जाल्यार हरियाणा आणि पंजाबात 2 सप्टेंबर मेरेन सेगीत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। हरियाणा आणि पंजाबातल्या न्हंयतल्या उदकाची पातळी वाडटीच आसा, ताका लागून येरादारी सेवा प्रभावित जाल्या। झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड आणि जम्मू काश्मीरात लेगीत पावसाचो परिणाम जाणवता। भारतीय हवामान खात्यान जम्मू काश्मीरात व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या, जाल्यार उत्तराखंडात ऑरेंज अलर्ट जारी केला। नागालँड, आसाम आणि मेघालयात मोठ्या प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा। तेलंगणा आणि कर्नाटकातल्या दर्यादेग वाठारांत पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। आणि आता उजव्या खेळा मळार राष्ट्रीय खेळ दिसा निमतान आयोजित 3 दिसाच्या खेळ महोत्सवाच्या निमण्या दिसा आयज दिल्लीत मेजर ध्यानचंद स्टेडियमाचेर आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन सायकल कार्यावळीत केंद्रीय खेळ मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय हांणी वांटो घेतलो। ध्यानचंद पुरस्कार विजेती भारतीय बॅडमिंटन खेळगडी तृप्ती मुरगुंडे हांचे सयत राष्ट्रीय खेळ महासंघाच्या वांगड्यांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो। 3 दिन का राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन करा गया। समग्र देश में 10,000 से अधिक स्थानों पर देश के युवा संडे ऑन साइकिल के माध्यम से रोड पर निकले। जब आप साइकिलिंग करते हैं तब आप धरती से जुड़ते हैं। जब आप साइकिलिंग करते हैं तब आप स्वदेशी अपनाते हैं। और इसलिए चलो हम देश के हर नागरिक हर दिन रोज बरोज आपका कामकाज का स्थान दूर न हो तो और सुबह में मॉर्निंग 1 घंटे के लिए साइकिलिंग करके हम आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करें। मैं कहूंगी आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणे आयचे चडांत चड तापमान 30.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यात उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाय सहयोग शिखर परिषदेत वांटो घेवपाक पावले। तियानजीन शारांत चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग हांणी दिलो येवकार। वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारता खातीर स्वदेशी आपणावचे प्रधानमंत्र्यांचे मन की बात कार्यावळींतल्यान आवाहन। सौर ऊर्जेच्या वापरान शेतकामत्यांची येणावळ वाढली। प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात कार्यावळीत केलो सौर निधीचो उल्लेख। मान्सूनात पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून देशातल्या बऱ्याच वाठारांनी पावसाळ्यात कोसळप आणि हुंवाराची परिस्थिती। मजत वावर करपी एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफच्या जवानांक प्रधानमंत्र्यांनी केली याद। आज 5 दिसांच्या गणपतीचे जाता विसर्जन। भाविकांच्या सोयी खातीर प्रशासनान केल्या व्यवस्था आणि पोलीस बंदोबस्त। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव जावन आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात आणि हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत ॲप डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।